लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 2 अध्याय 40 वाक्य तावन 40 वाक्य. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शेंचे बरींच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. ही ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणारांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एका दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैरी आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी तांचीं सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मेस जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आशिल्ल्यात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सुमिया जेजू, कुटुंबा जिविता विशीं आज आमी नियाळ करता आसतना तूं आमच्या मदगांत येवन आमचीं कुटुंबां आशिर्वादीत कर सुमिया. आनी हो नियाळ करता आसतना तुजी दैवीक सकत आमच्या मुखांतर वळोवन दी. पवित्रात्म्या मुखांतर उलोवंक आनी आयकतल्या हर एकल्यांक आत्म्याच्या सक्तीन तांणी हें स्विकार कर. हर एकल्यांचें कुटुंबा जिवीत आशिर्वादीत जावं दिवन मागता. आमेन. आयच्या दिसा आमी पळयलें जाल्यार जेजू तुज्या मोगाच्या ताज्या आवय बापायन तावन देवळांत रावून थंयसर आशिल्ल्या त्या धार्मीक मुखेल्या लागीं जेजू चर्चा करनासलो. आनी हांगासर ते आवय बापाय मुस्तू कंतिश्ट जातात. कित्याक ते कंतिश्ट जातात? कित्याक कुटुंबा जिवितांत जेजूचो म्हत्व ती आवय बापाय जाणा आसली. केदाळा जेजू त्या कुटुंबांत आसा थंय ती संतोश बरेत जियोंक शकतलीं. जर तर जेजू त्या कुटुंबांत ना थंयसर शांती समाधान आसूंक खंडिती साध्य ना. ती आवय म्हणटा, पुता, आमी कितलें कळवळोन आशिल्लें हांव, आमी व्हडा खंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव. आज इंच सवाल म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांनी हांव आनी तूं सांगूंक शकता गे, जेजू तूं खंयसर आसाय, तुका हांव अत्रेगान सोदून आसा. जेजू तूं म्हज्या कुटुंबान ना तर म्हजें कुटुंब संपूर्ण दुखेस्त खंती बेजाराचें जावन आसा म्हणलें हांव आनी तूं वळखूंक तयार आसा गे. फादरापान आतां बऱ्या रितीर विवारसून सांगलें, आमची आवय बापाय कोण जायचें म्हणलें? विसवण म्हाका आनी तुका नाशिल्ली. जर तर आमकां विसवण आसली जाल्यार हांव आनी तूं सांगता आशिल्ल्या आमकां एक बरो ग्रेस्त मनीस जायचे जावंक पुरो, एक शिकपी मनीस जायचे जावंक पुरो, मोगान पळयतलो मनीस जायचे जावंक पुरो. 1000 संगती हांव आनी तूं मुखार दवरून आसता आशिल्ले हांव. पूण असलो अवकाश म्हाका आनी तुका ना. जें कितें देवान दिलां तें हांव आनी तूं स्विकार करनासा. पूण जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना ताका तो एक अवकाश आशिल्लो. आपूण कोणाचो पूत जावन वशेत म्हणलो अवकाश
स्वामी जेजू क्रिस्ताक आसलो. तरी पूण स्वामी जेजू क्रिस्त एका ग्रस्त कुटुंबांत रयाळ कुटुंबांत जल्मून येना. जेजू एक व्हडल्या बिझनेसमॅना थंय एक हायफाय आसच्या व्यक्तीच्या कुटुंबांत येना. तो एक सामान्य कार्पेंटराच्या रुखाचें काम करतल्या एका कुटुंबांत थंयसर जनीस जाता. तेजे आवय मोरी विशेष कांय ग्रेस्त विशेष या तिजे थंय कांय एक बरें बरें कांय चलें कांय नासलें संवसारीक दृश्टीन. पूण मोरये थंय आसलें तें पवित्रपूण पत्करय जिवन. आनी स्वामी जेजू म्हणटा हांव ह्या स्त्रिये मुखांतर आपूण जल्मात. बाप ह्या स्त्रियेक वेंचून काडटा. तिजे थंय नातलें जावंक पुरो ग्रेस कांय नातली, व्हडलें व्हडलें कांय नातलें, रडलें रावलें नातलें, कांयच नातलें. एक सामान्य एका दुबळ्या कुटुंबांत स्वामी जेजू क्रिस्त जन्म घेता. तर हांवें तुवें सांगूंक जाता की मोगाच्यानो म्हजी आवय म्हजो बापूय अशें कित्याक म्हणलें सांगूंक साध्य की एक जेजूक तो अवकाश आसलो तरी तो अवकाश गळसून हांवें आनी तुवें चिंतच्या बरी ग्रस्त कुटुंबांत फामाद कुटुंबांत ह्या व्हडलें व्हडलें कांय घर रावलें आसचें कुटुंबांत व्हडल्या शिकपाच्या कुटुंबांत येवंक ना. तर हांवें तुवें कित्याक चिंती जाय म्हजो बापूय ग्रस्त जालो जाल्यार त्या कुटुंबांत आसल्यार हांव कितल्या संतोशान आसता आसलीं. म्हजो बापूय म्हजी आवय व्हडलें शिकपी जालें जाल्यार हांव कितल्या संतोशान आसता आसलो. म्हजी आवय बापूय म्हजो बापूय अशें आसलो तशें आसलो स्वप्नां हांवें तुवें कशीं खावंक जातात मोगाच्यान. तर हांव तूं वळखूंक तयार आसा जाय. जर तर देवाचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त एक सामान्य कुटुंबांत जल्मून व्हड जालो तर हांव खंयच्या कुटुंबांत जल्मला, हांव खंयच्या कुटुंबांत वाडोवन आसा, सर्वेस्परा देवाक हांवें अर्गां आनी स्तुती दिवंक जाय. असलें कुटुंब तुवें म्हाका फावो केलें आनी सोम्या म्हणलें हांवें तुवें भोगोवंक जाय. ना तर आमी केदाळे टेन्शनार कन बेजारार हांव तूं आसता मोगाच्यान. पयल्या सुवातेर हांवें तुवें सर्वेस्परा देवाच्या महिमेक सर्वेस्परा देवाक अर्गां होगळाप दिवन ताका आमी सांगूंक जाय सोम्या म्हाका एक कुटुंब हांवें फावो केलें न्ही गे हांव तुका अर्गां दितां. पयस पुस्तक कीर्तन 128 म्हणटा जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बगी तुज्या हातांचें वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. सूख संतोश तूं भोगोवंक पावतलें. तुज्या घरा भितर तुजी पतीण फळादीक दाखवल सारकी, तुज्या मेजा भोंवती तुजीं भुरगीं जैतुनाच्या फोंट्या सारकीं. सर्वेस्पराक भियोन चलतल्याक असलें बग फोव जाता. कोणाक हें बग फोव जाता? एक बरी पतीण बरो न्हवरो, बरीं भुरगीं म्हज्या मेजा भोंवतणी एक विधेय जावन आसचीं भुरगीं कोणाक फोव जाता? सर्वेस्पराक ताच्या भियेन चलतल्या व्यक्तीक मात्र बग फोव जाता. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत समाधान आसा जाल्यार खंयसर आसा जाय. खंयसर गे म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत देव बिरांत ना तर हांवें आनी तुवें अशें जाय तशें जाय म्हूण चिंतचें व्यर्थ. खंयसर देव बिरांतीन एक कुटुंब वाडटा त्या कुटुंबांतय कितेंच ना म्हूण भायल्या संवसारीक दृश्टीर दिसता तरी सर्वेस्पर देव म्हणटा ताका बरो पती बरें पतीन
बरी भुरगीं बरी आवय बापूय हर एकी समाधानाचें वातावरण आमकां लाभोवंक शकता. कुटुंबां जिवीत आज आमी समाजांत आमी पळयलें जाल्यार मुस्तुबुटी असमाधानाचें खंती बेजाराचें साबार जाणां त्या काजारा जिवितांतून भायर येवंक प्रयत्न करचे आमकां दिसता. थोड्यांनी सांगचें आसा हें काजारे जिवीत इतलें मेळ्ळें जालां की जो कोण भितर आसा तो भायर येवंक पळयता आनी कोणाक तेजे विशीं अनुभव ना ती भितर येवंक पळयतात आनी हेवटे भितर आयल्या उपरांत केदाळा भायर येता गे म्हूण चिंतात. अशें कित्याक जावन आसा म्हणून हांवें आनी तुवें एक अवलोकन केलें जाल्यार खंयसर हांव आनी तूं ह्या समाजांत चुकोवन पडल्या. कित्या खातीर हांव आनी तूं एक बरें कुटुंब जिवीत जियोंक शकना तर खंयसर हांवें तुवें चूक केली. काजारे जिविता विशीं जायतें ह्या कुटुंब जिविता विशीं जायतें आमी आयकलां, जायतें वाचलां. तरी पूण आज आमी नियाळ करता आसतना थोड्यो संगती हांव तूं नियाळ करता. पयल्या सुवातेर एक काजारे जिवीत यशस्वी जायचें जाल्यार व्हंकले मदें आनी न्हवऱ्या मदें आत्मीक चिंतपा विशीं स्पिरिच्युअल वॅल्यू विशीं एक तांचे मदें ओपंद आसा. जर तर हांव व्हडलो शिकलां तें व्हडलें शिकलां हांव अहले पदवेर सद्या देखून काजार जावन आसा आमी बरें कुटुंबा जिवीत जियेता. हांव सांगता मोगाचें न्हू त्या कुटुंबांत समाधान आसचें ना. समाधानाचें कुटुंबा जिवीत जियेचें जाल्यार पयल्यान पयलें आमचे मदें ओपंद आसूंक जाय आत्मीक विचारांनी. आत्मीक विचारान कितें तें ओपंद तें जावन आसा देवाक पयलें म्हत्व दिवचें. एक न्हवरो जावन एक व्हंकल जावन म्हज्या कुटाम हांव चलतां जाल्यार म्हज्या घरा पयल्यान पयलें म्हत्व कोणाक? देवाक. कीर्तन 127 पयलें वाक्य म्हणटा जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपे स्वभाव व्यर्थ. जर तर सर्वेस्पर देव मुझे आनी तुजें काजारे जिवीत बांदून हाडलें ना हांवें आनी तुवें हें काजारे जिवीत बांदून हाडूंक करचें प्रयत्न व्यर्थ. जायते साल्या लागीं दादल्या स्त्रिये लागीं तुमी विचारलें जाल्यार हर एकलो दादलो म्हणटा हांवें म्हज्या बायले खातीर इतलें पुरा केलें जाल्यार म्हजी बायल अर्थ करता आसतना आनी बायल म्हणटा म्हज्या दादल्या खातीर इतलें पुरा केलें तरी पूण म्हजो दादलो म्हाका अर्थ करतीच ना. खंयसर चुकोवन पडलें एकच एका विशयांत आनी तें जावन आसा आमचें काजारे जिवीत सर्वेस्पराक आमी बांदूंक दिवंक सोडूना. हांवें चिंतलें आनेकल्यान चिंतलें आमच्या स्वंत जाणवयान आमी घर आमचें काजारे जिवीत बांदता म्हणून आनी त्या खातीर आमचे मुस्त दुडू एकामेकाक गिफ्ट दिलो, भांगर रुपये दिलें, बरें घरां दिलीं, बरें कार प्रेजेंटेशन दिलें, 4 दीस कुशेन नासलीं, 5व्या दिसा असो म्हत्व ना जालो. बरें खाणां जेवणां केलीं, बरें खण केलें, आख्रेक असो म्हत्व ना जालो. आमच्या जिवितांत एक घडी आमी पळयली जाल्यार खंयसर हांवें मनशाचेर पातयेवन जावं पुरो चलो जावं पुरो चली केवल ताचेर मात्र पातयेवन देवाक महत्व दिनासतना जियेलें हांव. साबार कडेन आज खर्ग घातात. हांवें इतलें पुरां केलें तरी पूण म्हज्या बायलेन अशें केलें न्ही गे, हांवें इतलें पुरां केलें म्हज्या घोवान म्हाका अशें केलें न्ही गे. कितलीं जाणां आज रडटात, कितलीं जाणां रडटात. जर तर दोगांय घोव बायलांनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत देवाक पयलें स्थान हांव कितें करता जाल्यार म्हज्या देवा खातीर हांव करता, देवाच्या निती प्रमाणे हांव हें करता. आज सुरसुरो म्हाका बगनासलो, तुका बगनासलो, कोणायची बगनासलो. कित्याक
जे कितें हर एक मनीस करता सर्वेस्परा खातीर करता आनी तो सर्वेस्पर देव 1000 वंटांनी प्रतिफळ दिवंक शकता. त्या देखून पयलें चिंता आमचें तें आसा जें कुटुंबा जिवीत बरें जायचें जाल्यार व्हंकल आनी न्हवऱ्या मदें आत्मीक ओप्पंद गरज आसा. आनी तें ओप्पंद जावन आसा म्हज्या कुटुंबांत पयलें स्थान सर्वेस्परा देवाक. आनी हांवें जाल्यार म्हज्या काजारी जिवितांत काजार जाल्ल्या दिसा सावन आज पर्यंत पयलें स्थान सर्वेस्परा देवाक दिल्ल्यान दिसाक 1 वर म्हणी मागण्यान उण्यार उणें करशिल्ल्यान कुटुंबा सांगातपणी आज म्हाका घट्ट धैर्यान सांगूंक साध्य आसा म्हजें जिवितांत म्हाका केदिंकच घोव बायलां मदें वाद विवाद नासतना समाधानाचें जिवन जिवंक शकलां. कारण सर्वेस्परा म्हजें काजारें जिवीत बांदून आसा. दुसरें काजारी जिवितांत आमी म्हणटा मोग गरजेचो. हर एकल्या आमी तें जाणाव पूण खंयचो मोग गी म्हणलें सवाल. आमकां मोगा विशयी गुत्तुना गी म्हणून साबार आमचे सवाल करूंक पुरो. इतलें पुरो आमी आयकलां, इतलें पुरो आमी अनुभव केला, तरी पूण आमकां मोगा विशयी गुत्तुना गी. हर एकल्या गी मोगा विशयी गुत्ता. पूण एक यशस्वी कुटुंबा जिवीत जिये जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय 3 स्वरुपाचे मोग आसात. एक लैंगिक संबंध दवरचो तो मोग आकर्षण. दुसरो इश्टागतीचो म्हणजे ताका फिलो म्हणटात म्हणजे ते एक इश्टागती एकामेका शेअरिंग अँड केअरिंग तो मोग. आनी तिसरो जावन आसा आगापे ह्या देवान कसो सगळ्यांच समर्पण दिलें त्याच प्रमाणे करचो मोग. आयच्या समाजांत हांवान तूं पळोवन आसा मोग करतात. कित्या खातीर करतात? दैहिक आकर्शणा खातीर मोग करतात, वर्सां घडल्यार मोग करतात आनी काजार जावन थोड्याच दिसांनी थोड्या म्हयन्यांनी आनी थोड्या वर्सांनी विंगड जातात. कित्याक दैहिक आकर्षण त्या मनशां जावन पयस गेलें आनी त्या किचकी सुबीत आनी एक व्यक्ती दिसलो आनी ह्या व्यक्तीचें आकर्शण गेलें आनी त्या खातीर थंयसर आकर्शण मोग जालें. आनी थोडीं बरीं इश्टागतीचें बरीं करनासात, शेअरिंग अँड केअरिंग करनासात, पूण एका चिक्केशें सोडून जाल्ल्या कुडले थंयसर बोगसाणें ना, थंयसर आनेकल्या थंय एक एडजस्टमेंट ना. ताणें तशें केलें न्ही देखून हांवें तशें एक्शन अँड रिएक्शन असलो मोग दवरल्या वरवीं साबार कुटुंबां त्या वरवीं विंगड जाल्यांत. कुटुंबांत असमाधान जालां. पूण तो तिसरो तो मोग आनी तो जावन आसा आगापे मोग. जेजू क्रिस्तान आपणाकच सगळें दिलें, सगळ्या समाजाक दिलें. त्याच प्रमाणे एक सल्यान आपणाकच आपल्या व्हंकलेक संपूर्णपणे समर्पण दिलें, सॅक्रिफायस केलो. ह्या स्त्रीन आपल्या दादल्या खातीर सॅक्रिफायस केलो. कितें बरें फाटीं आशेवन न्ही, सोम्यान दिसून म्हाका आनी तुका सगळें ताचो जीव दिलो, सगळें ताणें बरें केलें, इतलें पुरो बरें करनासा कांय फाटीं अपेक्षेन न्ही. बगार कुशेन तो सगळें म्हाका आनी तुका दिवन आसा. तसलो मोग आमचे थंय ना जाल्यार एक यशस्वी काजार जिवीत जिवंक कश्ट. त्या देखून हे तिनूय मोग आमच्या जिवितांत जाय जाय. हर एका काजाऱ्या जिवितांत हे 3 मोग जावं जाय. पयल्या सुवातेर थंयसर जाय इरोस म्हळ्यार एक दैहिक आकर्शण. दुसरें फिलो म्हणजे इश्टागतीचो एकामेका अर्थ करणं, एकामेका शेअरिंग अँड केअरिंग, एकामेका वांटून घेवचो मोग. आनी तिसरो संपूर्णपणान समर्पण दिवचो मोग आसलो जाल्यार तें कुटुंब खंडीत जावन यशस्वी
माया मोगाचें जिवीत जिवंक शकता. पूण आयच्या आमच्या समाजांत हे तिनूय मोग सांगता काडून आसची कुटुंबां भोव उणें. आनी त्या खातीर साबार कुटुंबांनी भायल्यान बरीं दिसतात पूण भितरल्यान मुस्तू झगडीं लढाई आनी कितें पुरा जिवितांत जावन आसा. तिसरें जावन आसा मोगाचें संवाद या कम्युनिकेशन आमी म्हणटा. आमी कितलो वेळ आमच्या घोवा कडेन या बायले कडेन वेळ करसून आसा, आमच्या भुरग्यां कडेन कितलो वेळ करसून आसा. मुस्तुबटी सुरवेर थोडीं वर्सां बऱ्या तरान उलोवन आसात, मागीर मागीर काम बिजी, सकाळीं जावन सांजेर बिजी. दोगां भुरगीं जाल्या उपरांत तांकां भुरग्यांक पळोवचें, रांदचें म्हणून स्त्री बिजी. तर दादलो सकाळीं जावन सांजे मेसर काम करचें आनी पयशे करचे, कित्याक घर बांदीचे, ह्या भुरग्यांक शिकयचें आनी तांचे थंय फुडार जायचें, हें फुडार जायचें म्हणून घरच्यान बिजी. संवाद थंयसर ना. आनी त्या खातीर कम्युनिकेशन एकामेकां नासल्या वरवीं ते मनीस तो सोलो जावंक पुरो ते चली जावंक पुरो खंयसर आपणाची बोगणां, आपणाक एक आयकोनसो व्यक्ती कोण आसा म्हणून आनी एक व्यक्ती थंय आकर्शण जाता. आनी थंय मनीस जर तर वैगी म्हूण बऱ्या मोगान उलयता, तर हाका भोगता शा तो मनीस म्हजे कश्टांचें, म्हजे कश्ट दूख आयकता, म्हाका एक कशें आसल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून सामान्य तरान त्या मनीस चंचल जावन आनी एका कुशीक तो परतात. त्या देखून खासारे जिवितांत कम्युनिकेशन या स्पंदन आमचें थंय आसूंक जाय. चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी कशें भुरग्यांक वाडोवचें म्हणल्या विशयींत. थोडे फावटी आमी पळयता जावंक पुरो बापूय स्ट्रिक्ट जाल्यार आवय भारी पाप, या आवय बारी स्ट्रिक्ट जाल्यार न्हवरो भारी पाप, बापूय भारी पाप. आनी भुरगीं हुशार आसात. भुरगीं कितें करतात, खंयसर कोण पाप आसा पळय तांचे कडेन खामांकन शिदा जावतात, पुरो जावतात. काण जाता खंयी कंट्रोल ह्या कुटुंबांत ना. दोगांयनी स्ट्रिक्ट, दोगांयनी पाप जावचें न्ही. तरी पूण एकामेका व्हंकल न्हवऱ्या मदें आमच्या भुरग्यांक आमी कशें करीत, कशें वाडयत म्हणल्या विशयींत आमचे कडेन ओप्पान जाय. थोडे फावटी बापायन कर म्हणचें, आवयन नाका म्हणचें, या आवयन कर म्हणचें, बापायन नाका म्हणचें. भुरग्यांक तिकी लाटा, खालें करचें म्हणून कळना. ह्या वरवीं कुटुंबांत आमी पळयता असमाधान आसचें आमी पळयता. त्या देखून आमचें कुटुंब बरें जायचें जाल्यार व्हंकल न्हवऱ्या मदें ह्या भुरग्यां विशयीन कितें आमचो निर्धार, खंयच्या विशयीन आमी सोडी जाय, खंयच्या विशयीन सोडूंक नजो, त्या विशयीन इल्लें म्हणून सहमत ना. तर एकल्यान आपल्या आयिल्ल्या कुशे प्रमाणे केलें जाल्यार कुटुंबांत असमाधान उब जाता. कुटुंबांत व्हंकल न्हवऱ्या मदें आर्थीक परिस्थिती विशयींत तांचे मदें ओप्पान जाय. थोडे फावटी एकलो करशीत आनी एकल्यान पिट्टा सत करचें जायना, चलतच ना. खंयी कुटुंबाचें वट्टू इनकम कितलें आसा, ह्या कुटुंबाच्या तितल्या इनकमांत इतलीं पुरा बिल्लां भरूंक आसात, इतलें पुरा इस्कालाचे खर्च आसा, इतलो खर्च आसा. कोणें ह्या विशयींत एक बरेंकर मुखेलपण काणून हे वेवस्था आमच्या आर्थीक परिस्थितीची कोणें करची म्हणल्या विशयींत आमचे मदें गोवयले मदें ओप्पन ना जाल्यार थंयसर परत एपटी आसले पयशे पुरा खर्चयतात, पयशे ना म्हणटात, लढाई करतात, परतान असमाधान उब जाता. कुटुंबा जिवितांत आमी पळयता आनी एक आमकां पळोवंक मेळचें, हर एकल्यान हांव स्वतंत्र म्हणचें. गोवान म्हणचें हांव स्वतंत्र, बायलेन म्हणचें हांव कितें म्हणून हांवें स्वतंत्र. दोगांय स्वतंत्र. त्या देखून कुटुंबां जिवीत जिवंक कश्ट. त्याच प्रमाणे इंडिपेंडंट जाल्यार कश्ट, डिपेंडंट जाल्यार कश्ट. संपूर्णपणान आपूण हर एका विचारांत हांव वंदोनंत आसचें जाल्यार, डिपेंड जावन आसचें जाल्यार कश्ट. कुटुंबां जिवितांत जाय इंटरडिपेंडंट. थोड्या सांगतीनी न्हवऱ्यान व्हंकलेक आनी थोड्या सांगतीनी व्हंकलेन न्हवऱ्याक एक होंदून म्हळ्यार डिपेंड जावन जिवचें जाल्यार थंयसर तें खासारें जिवीत सक्सेसफूल जावंक शकता.
अशें आमी पळयता खास सारे जिवीत एक सक्सेसफूल जायचे जाल्यार सर्वेस्पर देवाचें आशिर्वाद आमकां जायचे मात्र न्ही, आमचे थंय कितेंगी एक घोव बैला मध्ये थंयसर आसच्या येजमाने मध्ये त्या कुटुंबांत जर तर संधान जावन एका वेवस्थीत रितीन येता तर ते कुटुंब यशस्वी जावंक शकता. कित्या खातीर आमकां हें पुरा करूंक जायना म्हळ्यार मुस्तुबोटी आमचे आत्मीक दिश्ट कुर्डी जावन आसता. हांवें एक वृत्तेंत वकील जावन साबार केसी कुटुंबा जिविताच्यो हँडल करून हांव जाणा. साबार म्हळ्यार साबार दिसाक 3-4 येतात. आनी हें पळयत आसतना म्हाका भोगता खंय सर्गी आमचे आत्मीक दिश्ट सोमाना त्या देखून कुटुंबा जिवीत छिद्र जावन वता. म्हळ्यार त्या कुटुंबांत समाधानच ना जालां. कित्या खातीर आमी आत्मीक दिश्ट होगडायता. पळयत पुस्तक म्हणटा खेदाळा आमी फाता करता थवळ आमी आत्मीक दिश्ट होगडायता. आमी जाणा सिराकाच्या पुस्तकांत 21 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा हर एक अपराध 2 तरेच्या तलवारी बरें तिणें केल्ल्या गायाक वकातच ना. खेदाळा कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो दादलो जावं पुरो स्त्री ती अपराध करतात थवळ कुटुंबांत समस्या प्रारंभ जातात. आमी आमची आत्मीक दिश्ट वेता आनी लौकीक दृश्टीन आमी भरता. आमी आतां खंयचें उदाहरण दिवेत. पयलें उदाहरण दिवेत संवसाराच्या सुरवेक आसलें कुटुंब आदाम आनी येव. ह्या आदाम येवेक कितेंच उणें नाशिल्लें. सर्वेस्परा देवान सांगलें हे देण्याच्या बागेंत सगळे वसोंक तुमकां दिल्या, संतोषबरी जीवन जियेया, आशिर्वाद तुमकां करता. तर ह्या कुटुंबांत खेदाळा असमाधान आयलें. पळयत पुस्तकांत आमी जाणाव जे सर्वेस्पर देवान सल्याक आनी चलयेक रचलें. चलयेक रचच्या पयलें म्हणालो सर्वेस्पर देव चल्यान एकल्यानच आसचें बरें न्ही, ताका सांगातीण जाय आनी म्हणटा एक सांगातीण ताका रचता. आनी सांगातीण रचल्या उपरांत पळयत पुस्तक म्हणटा 24 वाक्य दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायल ते एक करता आनी ती दोगांय एकच सुकूट जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनासली. आतां सवाल तितल्या माया मोगान आशिल्लीं ती दादलो आनी स्त्री हांकां कितें जालें सगळें तांकां अनुभवसूंक दिल्लें. तरी पूण एक उतार सर्वेस्पर देवान मदें दवरलें आनी तें जावन आसा आमी पळयता 16 वाक्य 2 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा मनशाक सर्वेस्पर देवान फरमायलें बागेंतल्या सर रुखांची फळां तुवें खावेत पूण बऱ्या वायटाची समजून दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो, तें केल्ल्या दीस तूं खरेंच मरतलो. एक उतार केलें विधेय अविधेय जायनाका तूं कितेंय कर, एक मात्र तूं करिनाका. कितें तें बरें वायटाचें समजून दिवचें तसलें फळ तूं हें खायनाका. आज कित्याक आमच्या कुटुंबांनी असमाधान आसा? कित्याक म्हळ्यार बरें कितें वायट कितें म्हणून हांव संवसारीक दृश्टीन पळोवन आसा आनी त्या खातीर ह्या संवसारीक दृश्टीन पळयल्ल्या म्हाका तेंय बरें दिसता हेंय बरें दिसता आनी ह्या वरवीं ताच्या आकर्शणा फाटल्यान गेल्ली ही कुटुंबां जिवीत पिड्ड्यार जावन वता. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता 3 अध्यायांत थंयसर सोरोप येवन एवे कडेन सांगता
तुमकां सगळें कवेत गी पळय कवेत एकाच्या रोखाचे मात्र खावंक जायना तवळ तो सोरोप म्हणटा कितें म्हणटा 4थें वाक्य म्हणटा देव हें जाणा देव कितें जाणा देव हें जाणा जेतना तुमी तें खातात तेतना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात सोरोप येवन कितें म्हणटा तुमचे दोळे उक्ते जातले संवसारीक दिश्ट तुका मेळटा आनी आशीन हिंग खातात आनी कितें जालें कितें घडलें त्याच वेळार पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळा सर्वेस्पर देव तेणें त्या सोलोवन आयली तेणें त्यान आयलो ही लिपोवन रावतात कित्याक लिपोवन रावतात कित्याक म्हळ्यार ती म्हणटात आमी उस्तूर घालूं ना आमी नगडींस आसा म्हणून थवळ मुसर तांकां दिश्ट जातले गे जाल्यार थवळ मुसर ती कुड्डी आसली गे आसली पूण दैवीक दिश्टेन तेंची येतलें देखून तांचें उणेपण तांकां उणेपण म्हूण बगोना केदाळा लौकीक दोळे तांकां त्या दिश्टीन ताणें पळोवंक धरलें गे तांचें तें आसचें एकामेका तें आसचें उणेपण तांकां दिसूंक प्रारंभ जालें कुटुंब जिवीत समाधानाचें संतोशाचें आनी उल्हासाचें जायचें तर आत्मीक दिश्ट भोव गरजेची केदाळा मनीस ह्या कुटुंब जिवितांत पातकी जिवन जिवन आसा थंयसर मनीस जावं करो दादलो जावं करो बायल जावं करो त्या कुटुंबाचे साने आत्मीक दिश्ट होगडावन घेतात लौकीक दिश्ट घेतात आनी कुटुंबांत असमाधान वाडटा कुटुंबाच्या जिवितांत त्या आत्मीक दिश्ट कितली गरजेची हांव तूं नियाळ करीन जाल्यार आज तावनूच हांव तूं बदलूंक शकता जेजू ह्या आत्मीक दिश्टी विशयी उल्लेख करना सांजू आमच्या 9व्या अध्यायांत 39ನೇ वाक्यात 41ನೇ वाक्याक म्हणटा कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आशिल्ल्याने कुर्डे जावच्याक हांव आयलां तांचे सांगात आसल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुर्डे काय जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुड्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटा जाल्यार तुमी पातकांत आसात केदाळा संवसारीक दृश्टीन मनीस आसा तो पातकाक तो वळख जाता केदाळा मनीस आत्मीक दृश्टीन आसा म्हळ्यार संवसारीक दिश्टीन तो कुर्डो जाता संवसारीक संगतीक कुर्डेपण दाखयता आनी आत्मीक संगतीची दिश्ट ताका आसा त्या वेळार ताका दिश्ट ताजें जिवीत बऱ्यान जिवंक शकता आज आमच्या कुटुंबांनी पळयलें जाल्यार कित्या खातीर कुटुंबां पिड्ड्यार जावन आसात आत्मीक दिश्टीन काजार जाल्या उपरांत एका चल्यान दादल्यान आनी एका चलये फाटल्यान येचें अपराध एका चलयेन आनी एका दादल्या फाटल्यान वेचें अपराध पूण आमचे आत्मीक दिश्ट कुड्डी जाल्ल्या वरवीं संवसारीक दिश्ट उक्ती आशिल्ल्या वरवीं तो आनेकलो चलो आनेकली चली सुबी दिसता आनी ताच्या फाटल्यान वेतात संवसारीक दृश्टींत आनेकलोसो बंगलो व्हडलो सुबी दिसता हांवें तशें करी जेवन बघता आनी ते करच्या खातीर अन्य आनीत कर म्हणी कसो म्हणी संपादन कर व्हडलो बंगलो करतात आनेकल्याच्या भुरग्याक व्हडलो हाई बऱ्या एका इस्काला गेल्लें दिसता हांवें म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक 33 कला घाली जाल्यार कशें म्हणी संपादन करीचें म्हणटा आनी त्या इस्काला घालतात त्या कुटुंबांत जर तर आत्मीक दिश्ट आशिल्ले जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हाका हर एकी दिवंक शकता हर एकी दिवंक शकता पूण हांवें त्या देवाक मानवाल्या पुरो म्हजें कुटुंबा जिवीत बरें जाता म्हणलें जाल्यार हांव आनी तूं तशें करूंक वचना मोगाचें कीर्तन 127 व्हडलें आमी आयकलें तेन्ना कीर्तन 127
दुसरें वाक्य म्हणटा सकाळी फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक वशात, घाम पिळून दिसभर ग्रास सोडटात, तरी सगळें व्यर्थ, कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेन दिता. कित्या खातीर सर्वेस्पर न्हिदेन दिता? आनी सकाळी जावन सांजे मिसा करतल्यार कितेंच मेळना. कशें तें मेळना? जावं करो आमचे कडेन मुस्तू 100 एकरे आस्त आसा, सरकारान एक्वायर केली जाल्यार आमकां खाली थोडेशे पयशे मात मेळोंक पुरो. जर तर सर्वेस्पराचे आशिर्वाद आसा जाल्यार म्हजे थंय एक 50 सुद्दां आसोय, म्हाका गुत्तू नासतना न्हिदोन म्हळ्यार म्हाका कळीत नासतना तेणें व्हडले व्हडले रस्ते जातले आनी म्हज्या 50 करोडांनी मोल येवंक पुरो. म्हज्या आनी तुज्या भुरग्याक सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका कळीत नासतना विशेष जाणवाय दिवंक पुरो, नीटान जावंक पुरो, या खंयच्याय कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामान टॉपर जावन उण्या मोलाक ताजें शिकप जावंक पुरो. हांवें तुवें संपादन कर, त्या भुरग्याक वर्तेन डोनेशन दिवंक जायचें म्हणून ना. सर्वेस्परा देवान जर तर ताची काकुळताची मजत आसा तर म्हजी आनी तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जावन उंचल्या बोंडाक वचूंक साध्य आसा. पूण आमचें चिंतप कशें? बायलो तो दुडू पळयता, हो दुडू असल्यार मात्र म्हज्या भुरग्याक एक शिकप दिवंक जाता. आनी त्या खातीर तो दुडू मेळचे खातीर रात आनी दीस आमी वावर करता. मागणें म्हणूंक वेळ ना, मात मिसाक वचूंक वेळ ना, वांजेल्या विशयान अध्ययन करूंक वेळ ना, ध्यान करूंक वेळ ना. आनी तो दुडू जमोवन जर तर आमी बेस्ट ऑफ बेस्ट एका बऱ्या एका डॉक्टर कडेन गेले जाल्यार पुरा करोडांनी दान करून गेले जाल्यार तो भुरगो पास जावंक जाल्यार बरें संतोश, फेल जावंक पुरो, पास जावंक पुरो. या पास जाल्यार तो व्हडलो डॉक्टर जायचे म्हणून ना, पूण सर्वेस्परा देवान जाणवाय दिल्यार तो व्यक्ती एक उत्तम डॉक्टर जावंक खंयचेच खर्च नासतना नीट आनी टॉपर जावन ताणें जावंक साध्य आसा. त्या देखून आमची दिश्ट खंयसर आसा गे म्हणलें सवाल. आत्मीक दिश्ट केदाळ कुड्डी जाता आनी लौकीक दिश्ट उक्तेवण जाता. कुटुंबा जिवितांत फेलियर्स प्रारंभ जातात. तिसरें, कुटुंबा जिवितांत थोडे थोडे मुस्तू डेंजर्स आसतात, आमकां कळना. आमकां आत्म्याची दिश्ट आसल्यार सबार संगते कळीस जातात. पळयत पुस्तक म्हणटा त्या उत्पत्ती थंयसर गणनाच्या पुस्तकान हांवें पळयता, थंयसर बालाम त्या गाडवार वता आसतना सर्वेस्पराक बेजार जाता. ओ बालाम वचोंक नजो आसलें तरी वो बैसरता न्ही. आनी गाडवा मुखार सर्वेस्पराचो दूत येवन आडायता. या बालामाक कळना, कित्याक ताजे आत्मीक दिश्टां देखून ताका कळना. आनी खेदाळा तो गाडवाक मारता, भोडयता, आखरे गाडून तो ताजे कडेन उलयता. हे आमी पळयता गणनाच्या 22व्या अध्यायांत. आनी वो म्हणटा गाडवाक मुजेडे म्हणे तालवार आसले तुका खातान घालता आसलो म्हणटा. आनी तेच घडये सर्वेस्पराचो दूत हाचे दोळे उक्ते जातात आनी सर्वेस्पराचो दूत हाका दिसता. आनी थवळ सर्वेस्पराचो दूत म्हणटा हांवूच तो आड करनासलो, हांवूच तो आड करनासलो. जर तर गाडवान तुका सुकयलें न्ही जाल्यार तुका हांव लागाड काडटलो. तें पळयत पुस्तकांत आमी थंयसर 33 वाक्य म्हणटा, 22 वाक्य म्हणटा. तर मोगाचेनो खेदाळा आमी मागण्यांत आसता. कुटुंबा जिवितांत म्हणजे सबार तरेचें डेंजर्स जाता. हांवां तूं रक्षण जोडटा. त्या इश्मायलाक त्या ताजे आवयक हागराक त्या घरांतून भायर गेल्ल्या वेळार ती हागर स्त्री आपल्या पुताक इश्मायलाक खंयसर उदक मेळना त्या अरण्यान म्हणून ती मुस्तो कंदी बेजारांत आसल्या वेळार सर्वेस्पर देव थंयसर आमी पळयता. थंयसर त्या व्यक्तीक तांकां ती सलवता खंयसर उदक मेळना. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा खेदाळा ती स्त्री त्या इश्मायलाची आवय अब्रामाचें त्या पयलें ते भुरगो जाल्लो ताजे स्त्री त्या इश्मायलाक दवर म्हणटा म्हाका आनी कितेंच म्हज्या दोळ्या मुखार ह्या भुरग्यान मरचें नाका. पवित्र पुस्तक म्हणटा खेदाळ ते मागणें येता. त्याच वेळार सर्वेस्पर देवान त्या स्त्रियेचे दोळे उगडले आनी ताका उदक थंयसर दिसलें. खंयसर आसलें उदक? बांयक कोंडली, बांयक कोंडू ना, पूण कितें जालें? आत्मीक दिश्ट तिची उगडली आनी थंयसर तिका उदक दिसलें. आज आमच्या कुटुंबा जिवितांत जर तर आमकां आत्मीक दिश्ट आसा, आमकां जाय जाल्लें
हर एक आमचें तें आसा मोगाचें न्हू जाय जालें खाण जेवण जाय जाली बोळ भलायकी जाय जालें शांती समाधान एकवट हर एक आमच्या कुटुंबांनी आसा पूण केदाळा म्हजी आनी तुजी दिश्ट लौकीक जावन आसा आनी आत्मीक दिश्ट कुड्डे जावन आसा तवळ आमकां एकच एक कांयच आमकां दिसना त्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता थंयसर आदाम कडेन देव सवाल करता तुवें फळ केलें गी आनी आदाम कितें म्हणटा हांवें न्ही त्या स्त्रियेन म्हाका दिल्लें आरोप सुरू जाता केदाळा पाताक येता थंयसर गोवा बायलां मदें एका मदें आरोप प्रत्यारोप सुरू जाता त्या देखून उडास दवरया आमच्या कुटुंबा जिवीत आशिर्वादाचें बेसांवाचें जायचें जाल्यार आशिर्वादाचें आनी बेसांवाचें जायचें जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी मागणें तशेंच दैवीक दिश्ट आसूंक जाय केदाळा ती दैवीक दिश्ट आसता थंय आमी बरें जिवन जिवंक शकता आमी पळयता पयत पुस्तकांत एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत पळयता क्रिस्ती गोव बायलां विशीं उल्लेख करता आनी म्हणटा क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालतीन जावन चला पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याक काल जाल्ले बरी काल जावन आसा जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पोविसो बेसो थाराक आनी मस्तक तसोच पती आपल्या पत्नीचें मस्तक आनी जशी पोवी सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतीने आपल्या पतींक काल जायसे हांगासर मस्तक कोण आमचो मस्तक स्वामी जेसू क्रिस्त स्त्रियेन कित्याक स्त्रियेचो मस्तक कित्याक दादलो म्हळ्यार स्त्रियेक हर एक तरान रक्षण दिवंक हर एक तरान पालन पोशण करूंक स्त्रियेक मोगान क्रिस्तान मोगान पळयल्ल्या बरी एका न्हवऱ्यान आपल्या पत्नीक पळोवंक जाय त्या देखून तो मुखेली म्हणटा पळयत पुस्तक न्ही ताचेर अधिकार चलोवच्या खातीर बघा क्रिस्त कसो मोग करता पालन पोशण करता रक्षण दिता आनी सर तरेचे सॅक्रिफायस करता त्याच प्रमाणे हर एका दादल्यान आपल्या बायलेक करूंक फावो आनी आपल्या हर एका बायलेन आपल्या दादल्याक विधेय जावन कशें पोवीस सभा जेजू क्रिस्ताक विधेय जावन आसा त्याच प्रमाणे विधेय जावन एक माय मोगाचें जिवन जिवंक आसा दोगांय आमी इक्वल म्हणून फायट केल्यार खंयच प्रयोजन ना खंयसर गी एकल्यान मुखेल घे जाय आनी एकल्यान विधेय जावन सांगाता वचून माया मोगान एकवटाचें समाधानाचें जिवंक जिवंक जाय आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 6व्या अध्यायांत भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला हें तुमचें कर्तव्य तुज्या आवय बापायक मान दी वो उपदेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लभतलें ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें स्वामी जेजू क्रिस्ती आपल्या आवय बापायक खाल जावन जिवन आसलो पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार काना शहरांत केल्लें अजाप थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आजुनूय येवंक ना पूण मोरी माई म्हणटा कर पुता पाप बिरमो तांचे मान मर्याद पुरायता एक कर आनी स्वामी जेजू क्रिस्त थंयसर अजाप करता कित्याक तो एक विधेय जावन आसलो आज आमचीं भुरगीं आमकां विधेय जावंक जाय आनी त्या देखून सर्वेस्परा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय सर्वेस्परा आमच्या भुरग्यांक विधेय जावंक जिवोवचे बरी आमकां कुरपा लाभूं दी आमच्या कुटुंबांत आत्मीक दिश्ट आसा करशेंकार जर तर आमच्या भुरग्यांक आत्मीक दिश्ट आसा ती आवय बापायक खाल जावन जियेतात जर तर आमच्या भुरग्यांक लौकीक दिश्ट मात्र आसा आमच्या आवय बापायक आमकां आवय बापायक खाल जायनात कितल्याशा कडेन आज आवय बापाय रडटात कित्याक तांणी जाय पुरतें तांच्या भुरग्यांक लौकीक संगत्यो दिल्यो पूण आत्मीक दिश्ट दिवना आनी आत्मीक दिश्ट दिनातल्या वरवीं त्या लौकीक दिश्टीन वरलीं तीं भुरगीं आज आपल्या आवय बापायक पळयत आसतात कित्याक तांकां ही युजलेस ही प्रायाची आमकां कांय प्रयोजन ना म्हणटात खंयसर हांवांतून सुकल्या मोगाचें नांव समाज आज खंयसर सुकल्या म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत केदाळा आत्मीक दिश्ट ना थंयसर आमच्या कुटुंबांत समाधान ना आमच्या कुटुंबांत एकवट ना आमच्या कुटुंबांत गलाटो पुरा सुरू जाता जर तर आमचें कुटुंबां समाधानान जिवंक जाय जाल्यार एकच एक उपाय मोगाचें न्हू आनी तें जावन आसा आत्मीक दिश्ट आत्मीक दिश्टीन आमी आसूंक जाय आयच्या वचपांत आमी पळयलें स्वामी जेजू क्रिस्त कितें करनासलो देवळांत बसून थंयसर आसल्या मुखेल्यां कडेन धर्मीक मुखेल्यां कडेन सवालां विचारन जापी घेवन आसलो
आत्मीक दिश्टीन जेजू क्रिस्त आसलो आनी त्या खातीर ते कुटुंबाचे एक आनंद बरें जालें. ती मोरी माई आत्मीक दिश्टीन आसली, सांजुजे आत्मीक दिश्टीन आसलो, स्वामी जेजू क्रिस्त आत्मीक दिश्टीन आसलो. त्या खातीर आतां तें भाग्यवंत कुटुंब म्हणटा हांव. जर तर हें फेस्त आचरण करता आसतना त्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या फाटल्यान आसचें कितें म्हणल्यार हांव तो नेणा जानासतना केवळ भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण केल्यार आमी खंयसर व्हरून पावना. भाग्यवंत कुटुंब तें जालें जाल्यार एकच एक कारण त्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या फाटल्यान आसचें तें आत्मीक दिश्ट. जावं करो सांजूज येतय, जावं करो मोरी येतय, जावं करो सोम्या जेजू क्रिस्त येतय, त्या गायन थंय आत्मीक दिश्ट आसली. तर आमी आयच्या दिसा आमी मागया आमच्या कुटुंबांत जी येतल्या हर एकल्याक सर्वेस्पर देव आत्मीक दिश्ट दिवन दी. लौकीक दिश्ट आमचे दोन काण व्हरून दी, आत्मीक दिश्ट दिवन दी. न्हवऱ्याक, व्हंकलेक, भुरग्यांक, आवय बापायक, सगळ्यांक भाव भयणीक आत्मीक दिश्ट मेळचे खातीर एक घडी बरो आमी मागया. मोगळा सोम्या जेजू कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत आसचें हर एक उणेपण न्यून्यता तुज्या मुखार दवरता सोम्या. ह्या सर्व न्यून्यताक उणेपणाक कारण एकच सोम्या, आमच्या कुटुंबांत आत्मीक दिश्ट उणें जाल्या सोम्या. आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमी लौकीक दृश्टेन भरल्या सोम्या. आज तुजे लागीं मागता हांव सोम्या, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक आत्मीक दिश्ट दी सोम्या. ह्या आत्मीक दिश्टेन जियेत आसतना हर एक न्हवरो हर एका व्हंकलेक आनी हर एक व्हंकल हर एका न्हवऱ्याक मान मर्याद गौरवान दिवन जियोंक शकतलीं सोम्या. हर एक भुरगीं आपल्या आवय बापायक विधेय जावन मानान आनी गौरवान लेखूंक शकतलीं सोम्या. सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत आत्मीक दिश्ट बळादीक तरान आसा कर. जें कितें आदां इवेन केल्ल्या पदका मुखांतर लौकीक दिश्टीन भरलेलें जिवीत आमचें तो निवारना. आमकां आत्मीक दिश्टेन भर सोम्या आनी मुखल्या दिसांनी आमचें कुटुंबा जिवीत आत्मीक दिश्टेचें जावं दी. माय सोम्याचे आशिर्वाद आमचेर आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाचेर जोडच्याक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. येद्या व्हडा साक्रामेंता सोस्तांक नामान करुया, पुर्विल्या त्या रुपा बोता नव्यो रिती आदर्या सलवण वेच्या असविश्या बाबताचे बोलिव्या जसे बापा कशेच पोता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान असिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमिता वटा. आमेन. प्रार्थुया ये देवाची साक्रामेंतां घाल तुज्या कश्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सबल सदांच आमचे आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं आमचो राय धनी म्हूण वळखून तुका प्रणिपात करता आनी तुजे मुखार दिंबेरी पडोवन आमची कुटुंबां तुका आमी समर्पण करता. आमच्या हर एका कुटुंबांक तुज्या बेसांवांनी भर तो मोग आमच्या कुटुंबान सदांच जिवो दवर. बगसण्याची हातेर आमकां कर. एकामेका बगसून आमची कुटुंबां भगवंत कुटुंबां सारकी भगवंत करूंक आमकां कृपा दी. दोन जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. एक घडी भर आमच्या कुटुंबाच्या सकट स्थानान स्वामी मोती उडा साकडी मोगाचे न्हू तांचेर प्रत्येक जावन ह्या घडये साक्रामेंताचे आशिर्वाद वालच्या खातीर परगांवांत आसात, इतर जाग्यांनी आसात वा पिडेस्त आसात, आस्वस्थ आसात, बरी भलायकीन आमच्या कुटुंबांत सांद्यांक तांकां सगळ्यांक
सुमयेच्या पांयान ताका समर्पण करून सुमयेचे विशेष आशिर्वाद तांच्या कुडीन तांच्या जिविता वालच्या खातीर आमी ह्या घडये मागया मोगाचें